एवरीवन, तर कशी आसा तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां दाखयता गोवन बन्स रेसिपी सुरवात करच्या पयलीं हांव तुमकां एक क्वेश्चन विचारूंक सोदता. तुमकां म्हाज्यो नॉर्मल वेज रेसिपी आवडटा, नॉन वेज रेसिपी आवडटा ओ ब्रेकफास्ट रेसिपी आवडटा, काय तुमकां म्हाजे कडल्यान म्हाजे डेली व्लॉग, म्हाजे इंट्रोडक्शन हें आयकपाक जाय? म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगा. अकॉर्डिंगली हांव वर्क करतलें आनी तुमकां एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करपाक ट्राय करतलें. आनी सो हांवें हांगासर घेतल्या 3 बनाना. ही हांवें मंडोची केळी घेतल्या. तुमचे कडेन आसा जाल्यार वेलची केळी बी घेवं शकता, पण मेक श्योर करा की बनाना सारकी पिकलेली आसा. सॉल्ट घेतला एज पर रिक्वायरमेंट. हळद घेतल्या, 1 वाटी घेतल्या. एज ऑफ नाव 1 वाटी घेतला, पण हेचे प्रमाण चड जावं शकता. जिरे घेतला 1 स्पून, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा घेतला, 3 स्पून दही घेतल्या, 3 स्पून शुगर घेतल्या आनी ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट. समज तुमचे कडेन पावडर शुगर आसा जाल्यार तुमी ती घेवं शकता. जारान बनाना अशें सोलून घालून घेवपाक जाय. पळय, हे बनानान डायरेक्ट मॅशूय करूं शकता, पण हांवें हांगासर पावडर्ड शुगर घेवंक ना. सो म्हाका ही शुगर प्रॉपरली मेल्ट जाल्ली जाय. सो हांवें मिक्सराचो जार घेतला. इवन भितर हांव कर्ड सोमतीच घालून घेतलें. बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स आसा जशे की बेकिंग सोडा, सॉल्ट डायरेक्ट घालूं शकता. आनी कर्ड शुगराची फायन पेस्ट अशी जाली म्हणटकीर काढून घेवपाक जाय एका कढायेन. तातूंत जिरे, बेकिंग सोडा, सॉल्ट आनी हल्दी घालून घेवपाक जाय आनी हे हातान अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. बरें मिक्स जालें म्हणटकीर थोडो थोडो करून तातूंत पीठ घालून तें मळून घेवपाक जाय. तुमी हांगासर मैदो यूज करूं शकता. मैदो यूज केल्यार न्हू तें बरें वायट जाता, पण मैदो रिफायंड फ्लावर बरो न्हू हेल्था खातीर. सो हांवें हांगासर पीठ घेतला. पीठ मळून जाल्लें आसा. म्हाका एक्झॅक्टली अश्यो व्हडल्यो वाट्यो 2.5 3 घेतलेले हांवें. सो 3चे इतलें पीठ उरलां. सो एक्झॅक्टली म्हाका 2.5 लागले फॉर 3. सो पीठ बरें अशें मळून जालें म्हणटकीर न्हू पीठ हें न्हू चड चिकचिकीतूच जाता. अशें घट जशें नॉर्मली आमच्या चपात्यांक जाता तशें जायना. हें पीठ न्हू एक 6 वरां खातीर रेस्ट करून दवरपाक जाय. हेचे मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आसा तो फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशना खातीर दवरूं ना जाल्यार ते बन्स फुलना. सो इम्पॉर्टंट पार्ट हे फर्मेंटेशन. सो फर्मेंटेशना खातीर 6 to 7 hours रेस्ट करून दवरपाक जाय. सो तुमी समज ब्रेकफास्टाक करता न्ही जाल्यार तुमी रातचे करून दवरूं शकता आनी इवनिंग टी खातीर करता जाल्यार सकाळचे करून सांजचे भाजूं शकता. सो आतां हांवें फर्मेंटेशना खातीर दवरता. सो आतां 6 वरां जाल्लीं आसा ह्या पिठाक. तुमी पळोवपाक शकता ऑलरेडी ते अशें बरें फर्मेंट जाल्लें आसा. हें न्हू परत आनी एक 5 मिनटां अशें मळून घेवपाक जाय आसा. ताचे आतां एक धाकटे धाकटे अशे बॉल्स करून घेवपाक जाय. जाता तितले बॉल्स अशे करून घेवपाक जाय. म्हजे बॉल्स करून रेडी जाल्ले आसा. चडूय धाकटे करप ना कित्याक हे दाटूच लाटूंक जाय. सो आतां हांवें एक क्लॉथ घातला. मीनवायल एका कढाईन तेल घालून ते गरम करून दवरपाक जाय. एक असो बॉल घेवन तो लाटून घेवपाक जाय. जाय जाल्यार पिठान घाला, ना जाल्यार तुमी असोच नॉर्मली लाटू शकता. पळयात आतां म्हाजें लाटून जाल्लें आसा. रावंड जायना जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. हे पळय इतलें थीक लाटून घेवपाक जाय. चड पातळ करूं नाका कित्याक तेच्या कारणान तें मागीर फुलचें ना. सो अशें करून सगळें लाटून घेवपाचें. तेल बरें गरम जालें म्हणटकीर पणसाची जी पुरी आसा पळय ती एक एक करून भाजून घेवपाक जाय. मेक श्योर करा तुमचें जें तेल आसा पळय तें चड गरम जावपाक जाय. मिडियम हॉट ऑयल हेका उपकारना, कित्याक ना जाल्यार ती पुरी जी आसा पळय ती फुलची ना. की तुमी जेन्ना बन्स भाजता न्हू एका टायमार एकूच घाला आनी भाजतना अशें स्लोली तेजेर तेल घालून घेया, जेणे करून तो बन्स आसता पळय तो बरो फुलोन येता. तर आमचे बन्स भाजून रेडी जाल्ले आसा. इवन आमी ते खावन बी सोंपलेले आसा.
इवनिंग टी स्नॅक्स असा आमी खाल्लेलो आसा. हो न्हू तुमी लायक विथ शाकोती खावं शकता, म्हणजे गरम मसाल्याचे बीन कितें करता न्हू चिकन शाकोती, मशरूम शाकोती त्याच्या वांगडा खावं शकता. तो बरो लागता. इवन मॉर्निंग विथ टी खावं शकता. बारीकसो म्हजे कडेन इन्सिडंट जाल्लो भाजताना म्हाका तेल लागलें, सो हांव व्हिडिओ जो एंड जो आसले भाजून रेडी जाल्ले ते काडूंक पावूंक ना. होप तुमकां माझी रेसिपी आवडली आसतली, आनी आवडली जाल्यार माझ्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्राईब करा. आनी हांव तुमकां एक टिप्स सांगता. पीठ मवळ्या उपरांत न्हू तातूंत तुमी समज तेल घातलें न्हू वयल्यान आनी ते तेलान अशें मवळें जाल्यार ते आनीकूय बरें सॉफ्ट अशें जाता. सो होप तुमकां आवडली आसतली. आनी तुमी समज कितें डिफरंट करता जाल्यार म्हाका नक्की कमेंट करून सांगा. हांव म्हाज्या नेक्स्ट रेसिपीन ते ट्राय करतलें. होप चला तर मेळया अशीच आनी एक रेसिपी घेवन. तोपर्यंत मस्त काय स्वस्त राहा.